हांव वालेरन वाज पाद्रीक नांव ना पिक्चराचो प्रोड्युसर. हें पिक्चर जावन आसा पाद्रीच्या जिविताच्या वयर. जे समाजान आयज काल कितें घडटा ताजेर आटापलोलें आसा. आयज कितले पाद्री आपलें लायफ आमच्या क्रिस्ती धर्मा पासत सॅक्रिफायस करता, पूण तांचे लागीं कितेंय घडत जाल्यार आनी कितेंय जायत जाल्यार आमी तांकां रोखडेच क्रिटिसायज करता आनी तेजें एलिगेशन घालता. हें पिक्चर तेच भाशेन एक इन्सिडंटाचेर आटापलोलें आसा. हांव मागतां गोंयच्या लोकां लागीं हें पिक्चर येवन पळोवचें. न्हय क्रिस्ती लोकांनी, हिंदूय, मुस्लीम आनी तशें आमच्या तियात्र पळयणाऱ्यांनी. सोजमोतां तुमी येतली म्हणून ऑन 19 पाय तियात्रीस हॉलांत 3:30 हें म्हजें पिक्चर हांव गोंयांत रिलीज करतां. आमी लंडनाक 5 शो करून आमचे 5य शो हावसफूल जाले. आमकां बरो रिस्पॉन्स मेवलो. हें पिक्चर लोकांनी मानून घेतलां, जावं ते युथान वा जावं ते जाणट्यांनी. तशेंच हांव मागतां ह्या गोंयच्या लोकां लागीं तुमी तें येवन पळोवचें म्हणून. आनी काळजाचे खोलायेकसान देव बरें करूं म्हणटा जे कोणी म्हाका आदार दिला तांणी. सिनींग आमी पयले सुवातेर आमी गोंयांत काडलां. चडशें पिक्चर आमी पिलार काडलां आनी भरपूर पिलावयल्या फादरींनी आमकां हेल्प केलां, जावं ते लोकेशनाक, जावं ते स्टोरी रायटिंगाक, वा जावं कसलेय अडचणीक त्यांनी आमकां हेल्प केला. आनी हांव लंडन आसतां आनी म्हाजो को प्रोड्युसर एंड्रू टेक्सेरा तोवूय लंडन आसता. सो आमी आमचे लागीं कितें आसलें तितलेंय आमी घालना कशें. आनी हें पिक्चर लोकां मदें हाडपाक आमी जायती ट्राय केल्या. आनी आखरेक हें पिक्चर भायर सरपाचें आतां 19 वाटेरूच कशें आसा म्हणल्यार जाता. हांव प्रदीप नायक. पाद्रीक नांव ना ह्या फिल्मान एक लीड रोल केला. हे फिल्म आमी जायते फावटी पळयतात की प्रिस्ट जे आसात ते आपले घरदार सोडून समाजाचे सेवेक आनी देवाचो जो संदेश आसा तो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर वावुरतात. पूण कांय वेळार कांय गांवचे लोक किंवा समाजांतले लोक जे आसता ते त्रास करतात अशा लोकांक. कितें तरी बरें काम करतात किंवा हे लोक वायट कामाक आसतात तेन्ना त्या प्रिस्टाक दिसता की अशे तरेन केलें जाल्यार बरें जातलें. तेन्ना त्या प्रिस्टाक जे त्रास भोगचे पडटात ताचें एक सुंदर चित्रण ह्या फिल्मान आसा. आनीक मुद्दाम हांव मागतां आमचे तियात्राचे ऑडियन्स जायत किंवा गोंयचे कोंकणी मोगी जायत किंवा गोंयचे चित्रप्रेमी जायत, प्रत्येकान हें फिल्म पळोवचें मुद्दाम. आनीक पळयल्या बरोबर आपले जे इश्ट मित्र आसात तांचे मेरेनूय हो संदेश पावोवचो. आनी म्हाका सांगपाक चड खोस जाता की लंडन जेन्ना हे पिक्चर रिलीज जाले तेन्ना 5 शो हावसफूल जाले आनी दरेक मनशान ऑडियन्सान सांगलें की खरेंच बरें पिक्चर आसा. आनी म्हाजे जे कोण तियात्राक लागून जे फ्रेंड आसात लंडन तांणी म्हाका फोन करून सांगलें सुंदर रोल केला, फिल्मूय बरें आसा आनी गोंयांत खूब स्कोप आसा म्हणून. आनी 19 तारखेर जानेवारीक हें फिल्म पाय तियात्रीस हॉल मडगांव रिलीज जाता 3:30. आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे सर मुखेल अतिथी आसतले. आनीक खासा आमंत्रीत आसात दौलतराव हवालदार आनी तेच भशेन भुवनेश चर्चिल बाब आलेमांव, आलेक्स रेजिनाल्ड आनी फ्रांसीस बाब सिल्वेरा गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून ह्या प्रिमियर शोवाक उपस्थित आसतले. आनी त्या उपरांत ह्याच फिल्माचो आनीक एक शो 26 तारखेर जानेवारीचे एसजीन जातलो. तेन्ना नॉर्थाच्या आनी सावथाच्या दोन्ही लोकांक एक हांव म्हणन की पर्वणी कशी आसा ही, तेन्ना लोकांनी मुद्दाम हें फिल्म पळोवचें आनी लोकां मेरेन हो संदेश पावोवचो आनी कितें बरें जाता तें मुखार व्हरपा खातीर जो यत्न आमचे प्रोड्युसर डायरेक्टर आसात तांणी केला तो मुखार व्हरपा खातीर सहाय्य करचें. म्हजें नांव विराज सालकर. पाद्रीक नांव ना फिल्माचो हांव एक डायरेक्टर आसा. तशेंच ह्या फिल्मान म्हाजो एक धाकटोसो रोल सुद्दां आसा. पाद्रीक नांव ना फिल्म फक्त एक कॅथलीक धर्माचेरूच अशें ना, पण हें आमचे समाजान एक एकवटाचे मेसेज दिता. कशें की आतांचे जे पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा जितून सगळे आमी सेपरेट डिवायड अँड रूल चल्ला, पूण हें फिल्म एक अशें आसा की सगळ्यांचे एकवट कशें हाडपाचें आनी कशें आमी सगळे एकत्र येयल्यार कशें आमी अन्याया विरुद्ध लढपा शकता आनी जिखपा शकता तेजेर अवलंबून हें फिल्म आसा. सो तुमी सगळे जाण हें फिल्म मुद्दम पळोवचें. आमकां आमच्या लंडनाच्या इश्टांनी भावांनी खूब मदत केला ह्या फिल्मांनी. जसो आमचो प्रोड्युसर आसा ते सुद्दां लंडनचे आसा. लंडना आमचे 5 शो जाला, जे हावसफूल जाला आनी लोकांनी खूब आमकां सपोर्ट केला. तशेंच गोंयच्यांनी लोकांनी आमकां सपोर्ट असोच मोग आनी सपोर्ट दिवपाचो
अशें हांव मागता. 19 जानेवारी हे फिल्म रिलीज जातले रवींद्र भवन पै तियात्र हॉल 3:30 वाजता. तुम्ही मुद्दम येवचे आणि आमकां खूब मोग दिवचे. देव बरें करूं. रिलीज म्हणजे आमकां तितके त्रास जावना कारण की आमकां पिलार जे चर्च आसा त्या प्रिस्टांनी सुद्दां आमकां खूब मदत केलो. हे फिल्म बरोवपाक स्क्रीन प्ले करपाक सुद्दां आमकां हांव स्वताहून तेंचे कडेन बरोच वेळ रावलो. तेंचे म्हणजे एक पाद्री कसो कितें कितें तेंचो शेड्यूल आसता कितें आसता हे सगळें आमकां शिकचें पडलें. बिकॉज इट इज नॉट इजी एक साद्या मनशाक हे सगळें जाणा जावपाक. सो इवन इफ ही इज अ कॅथलीक इट इज नॉट इजी एक पाद्रीचेर स्टोरी बरोवपाक. सो हे स्टोरी बरोवपाक सुद्दां आमकां आमी पाद्री बरोबर उठले बसले आणि त्या पाद्रीनी सुद्दां आमकां खूब सहयोग दिलो हे फिल्म करपाक. इट इज अ डेब्यूट फिल्म फॉर मोस्ट ऑफ अस. त्याच्या खातीर एक मातशें आमकां डिले जालो पिक्चर रिलीज करपाक. पण एट द एंड ऑफ द डे वी आर व्हेरी हॅपी. आमची टीम जिखली आणि ते पिक्चर बरें जालें, खूब बरें जालें. हेच्या खातीर आमकां देवाचे खूब ब्लेसिंग्स आसा.